ना आयज आमी आमचे देशाचे प्रधानमंत्रीन जो आमकां सगळ्यांक हाक मारलेलो की स्वच्छ भारत अभियान, पयले सगळ्यांक दिसतालें की स्वच्छ भारत अभियान फक्त एक स्वप्न, एक अशें आसा की फक्त एक स्टेटमेंट. पूण देशाचे प्रधानमंत्रीन देशाचे सगळे जनतेची एक वेगळे तरेन मनस्थिती बदलपाक प्रयत्न केल्लो आसा. आनी म्हणूनच आमी सगळ्यांनी हांगा वेगवेगळ्या तरेन आमचे सगळे डिपार्टमेंट्स, आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट आसूं, आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसूं, आमचे गोवा मेडिकल कॉलेज आसूं, आमची वेगवेगळे आमची बाकीचे अर्बन डेव्हलपमेंट, म्युनिसिपॅलिटी सगळ्याच्या माध्यमांतल्यान आमी आयज देशाचे प्रधानमंत्री जे हाक मारला सगळ्यांक की आमी सगळ्यांनी ह्या तरेची सेवा करपाची गरज आसा. एक वेगळे तरेचे मायंड ट्रान्सफॉर्मेशन आनी आमचे एक देशा बद्दल आनी आमी जे परिसरान रावता तेजे बद्दल एक वेगळे तरेची भावना आनी आमचो राज्य, आमचो देश हे आमी कशें स्वच्छ दवरूं शकता. स्वच्छ दवरल्यार वेगळे तरेन प्रगती जावं शकता. आयज खंयीय गेल्यार, विदेशान गेल्यार आमी पळयता की एक स्वच्छताचे एक वेगळे तरेचे एक विचारधारा आसा. त्याच तरेन ही विचारधारा फुडें व्हरपाक देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन आमकां हे सगळें सांगलां हे करपाक. म्हणून आमी सगळ्यांनी तेंचे हे हाक जे मारल्या, हे तेंचे जे एक वेगळे तरेचे आमकां डायरेक्शन गावल्या, त्या डायरेक्शन आदाराचेर फक्त कार्यक्रम म्हणून न्हू, पूण आमची एक मनस्थिती बदलपाक जाय. गोंय राज्यान बी आमी पळयता ट्युरिजम स्टेट आसल्या कारणान वेगळे तरेन आमकां विचार करपाची गरज आसा. म्हणून आमी हे सगळो वेगळे तरेन हे फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा, अवेरनस करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. वॉर्ड वायज आमी सगळे कडेन कार्यक्रम आमी घेतल्या आनी ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय.